गोयच्या 50 ट्रॅकर्सांच्या पंगडान हिमालयाच्या 13,600 फूट उंचायेचेर आगळोवेगळो आनी थरारक अणभव घेतलो. पूण हे प्रवासात तांकां -डिग्री तापमान, खर बर्फवृश्टीच्या वादळाक तोंड दिवचे पडले. अशा संघर्षमय परिस्थितीत लेगीत ह्या ट्रॅकर्सांनी धैर्य, एकचार, देशभक्ती एकवटान दाखयली. पळया हो खाशेलो रिपोर्ट. हिमालयाच्या सुंदर सोबीत दोंगराळ वाठारात पावतकीच मन धादोशी जाता खरें, पूण ह्या दोंगराचेर ट्रेकिंग करपा खातीर तितलेच कश्ट लागतात. खूब गंभीर अशा वातावरणांतल्यान फुडें वचचें पडटा. गोंयच्या 50 ट्रॅकरांच्या पंगडान हिमालयाच्या 13,600 फूट उंचायेचो शिखर यशस्वीपणान गाठलो. जशी रात जायत गेली तशी तशी थंडीचो तापमान बरोच वाडपाक लागलो. तरी लेगीत अशा परिस्थितीत सगळ्यांनी धीर धरून रावपाचो निश्चय केलो. फांतोडेर सूर्य उदेना फुडें वाऱ्याचो वेग आनिकूय वाडलो. ह्या वातावरणाचो अणभव घेता आसतनाच गोंयकारांक तशेंच हेर देशवासियांक हवामानान बदलिल्ले भयानक परिस्थिती कडेन संघर्श करचो पडलो. कसो कितें आशिल्लो हो संघर्शमय प्रवास आनी नेमकें घडलें कितें आयकुया. गोंयकारांनी केन्नाच अनुभवना अशें वादळ हिमालयाच्या ह्या टेकडीचेर. गोंयचे तरणाटे, गोंयचे जाणटेले सगळे उपभोग घेता. तांकां खबर ना केन्ना कितें जाता म्हण तें. पूण सद्या तरी तेंच्यांनी मौज करपाची. पळय एक 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 टेंटाची कामां ऑलरेडी गेली. टेंट एक उडून गेलो. पळय पळोवपा शकता. टेंट एक उडून गेलो. टेंट गेलो उडून. टेंट गेलो उडून. अशा परिस्थितीत गोंयकार खबर ना. अतिशय कठीण परिस्थिती, भयानक परिस्थिती. टेंट गेलो. टेंट गेलो. भयानक परिस्थिती. वादळ हिमालयाच्या उंच टेकडीचेर -5 सकाळची जोर जाता. -5 असो अनुभव कोणाच्याच वाड्याक येवचो ना. आमचे गोंयकार भाव तंबू सांबाळटा. ज्या तंबूक राती रातभर रावले तर तंबूच आता खंय तरी वचपाक लागला. Gabriel. Mangueira ali, ó.
सद्याक आम्ही हिमालयाच्या उंच टेकडीचेर म्हणजे 12,000 वयरच अशा रोली खोली उंच टेकडीचेर आसा. दोन्ही हात आतां सद्याक कडकडटा. आमचे ट्रेकर सकाळसान गोंया भायल्यान देशांतल्यान येयल्ले ट्रेकर दरमजल करीत ह्या उंच पहाडीचेर पावल्या. एक सायडीक पयल्यार आमकां बर्फ आनी बर्फूच दिसता, एक तळी दिसता, दुसरे ह्या सायडीक पयल्यार आमकां बर्फाच्यो टेकडी दिसता. परत सबंद सायडीनी जर पळयत जाल्यार टेकडी बर्फानी आनी बर्फानी भरला. आमचो जो ज्या जाग्यार तंबू आसा त्या तंबूच्या सरभोंवतणी बर्फ आसा. अशा ह्या कठीण अशा परिस्थितीन गोंयचे ल्हान व्हड सगळे ट्रेकर हिंदुस्थानाची जी हिमालयाची उंच टेकडी आसा तिचेर बर्फ पळोवपा खातीर ताट मानेन सकाळी सान आयज मेरेन म्हणजे गेल्ल्या 5-6 दीस ते ट्रेक करतलेच. पूण आयचो ट्रेक हो वेगळो आसा. सगळे ट्रेकर जाम जाल्ले. कांय ट्रेकरांक ऑक्सिजन मेळना जावन सकयल व्हेलो. कांय जाणांक खंय तरी गपगप येवपाक लागलो. पूण गोंयच्या सगळ्या म्हणजे 99% 1% सोडून जर 99% ट्रेकरांनी आपली जिद्द सोडली ना. आणि ते ट्रेकर रोली खोलीच्या 12,000 हिमालयाच्या उंच टेकडीचेर वंदे मातरम भारत माता की जय हे म्हणपाक आयले. आणि सगळ्यांची जी तकाय येतली ती हांगाच खंय तरी सोंपली. जय हिंद, भारत माता की जय. नमस्कार, धन्यवाद. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर सोयरू कुमार पंत.